मोपाचे एका फाटल्यान एक कारनामे उक्ताडार येत आसात। आता मोपा वाठारांतले झरे पुरवपाचे प्रकार उक्ताडार। वारखंड वाठारांतलो एक झरो पुरयलो म्हूण GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडाच्या CEOक पेडणे उपजिल्लोधिकाऱ्यान शोकॉज नोटीस काढल्या। ह्या प्रकरणा उपरांत आता चांदेलाय निसर्गीक झऱ्याचे अस्तित्व संकटात। मोपाची माती साठिल्ल्यान चांदेलचो झरो पुरला, उदक व्हांवपाचें प्रमाणूय देंवला। मोपा आड पर्यावरण राखपाक लागून हनुमान आरोसकरान युनियन ऑफ इंडिया आड सुप्रीम कोर्टात घातिल्ले याचिकेचेर निकाल दितना सुप्रीम कोर्टान बांदकाम करपी कंपनीक कांय अटी घातिल्ले। पळयात कितें आशिल्ले अटी। विमानतळाचें बांदकाम करपी कंपनीन लागसारच्या झऱ्यांचें लुकसाण करचें न्ही, सगळे झरे आसात तश्शे राखचे, गांवांत हुंवार येवचे न्ही म्हूण उदकाक दुसरे वाटे करचे, वर्सुकी उदका प्रदुशणाचो रिपोर्ट संबंधितांक सादर करचो। कंपनी कडच्यान कोर्टाचे अटी खुटाळ्यात। सरपंच म्हणटा इशू आमदारा कडच्यान मुख्यमंत्र्याकडे पावयता, झरो आसलो तसो करपाक यत्न करता। आमदाराक फाटी कळयल्ले की त्या मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन कन्सर्न ऑथॉरिटी मातशें तांकां आफय तांकां सांग की आमच्या गांवचे जे प्राकृतीक नॅचरल जे झरे आसा पळय, जे पयलीं पासून आसा कळत गो न्हू, ते कन्सर्न ऑथॉरिटी सांगून तांकां तेंचे क्लियर कर, तेंची वाट जर ब्लॉक केल्या जाल्यार ती ओपन कर। त्याच प्रमाणे वर्षीची माती येयल्या सगळी व्हांवून पावसाच्या टायमाचेर, आनी जे आयज तुमी पळयलें फिलअप जालां सगळें, हे नॅचरल सोर्स सगळो बंद जाला, तो क्लियर करपाचो। मॅन पावर घालून हो जाता इतलो क्लियर करपाचो प्रयत्न कर, आनी वयर जी वाट जी ब्लॉक केल्या तिका ओपन कर, आउटलेट टय बी कितें अहवाल ते दिता ते सरकाराक आमकांय खबर ना, पूण हांव कितें ही म्हाज्या गांवची परिस्थिती जी आसा पळय ही नेमकी परिस्थिती हांव आमदाराक मांडून तेंच्या ऑथॉरिटीक मिटींग करतलो। गांवांत उदकाचो उणाव जावपाक लागला, रानटी जनावरां गांवांत देंवपाक लागल्यात, शेताचेरूय परिणाम जाला, थळाव्यांक हुस्को। जनावरां खूपच येतात पाणयाक लागून गरम पडल्या पळय गरम ह्या करता आमी हेचे पयलीं तेंचे कंप्लेंट केली, GMRचो कॉन्ट्रॅक्ट येयला ते सांगले पण क्लीन करून दिता म्हणजे ते काय करूकच ना तेणी क्लीन। गांवांत हे काम करून घेवपाचें सरपंचान लगान सगळे पयलीं काय पाणी हाका जिरा जमनीक जिरा, आतां काय पावस लागलो पाणी भायर येता आतां व्हांवन वयता, म्हणजे जमनीक पाणी जिरा ना म्हणून सगळे झरे सगळे मुंडले। झरो आतां बंद जालो, झरो छापत बंद जालो, आतां झऱ्या पिशान ना, शक्यच ना येवपाक। आमच्या बघ तितके जनावर गवेरेडे थोडे ना आसा, म्हणजे कमीत ते 20-25 गवेरेडे आसात। रातचे सुद्दां लोकांक त्रास जाता, गाडयेर कोण पडटत, आडवे सुद्दां रस्त्यार येतात, शेती लुकसाण करतात। मिरसांग आतां आमकां आतां आमी रोपे लायले काय ना, समज आमकां लागचें पडटा। पाणयाक लागून मागीर काय जाला वयले झाड सगळे डोंगर मारलो आनी एअरपोर्ट आसा म्हण तेंच्यार मारले, तांकां रावपाक सुवात थंय ना। प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक।